गोवा कोंकणी अकादमी आणि दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रान 148वो जयंती निमतान 13वो शणै गोंयबाब जयंती उत्सव घडोवन हाडला। दिवचलच्या हिराबाई झांटये मेमोरियल हॉलांत ही कार्यावळ जाली। शालेय पावंड्यावयली सर्ती जाल्यो। दर एका कोंकणी मोगीन ह्या कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो। गोवा कोंकणी अकादमी आणि दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रान 148वो जयंती निमतान 13वो शणै गोंयबाब जयंती उत्सव दिवचलच्या हिराबाई झांटये मेमोरियल हॉलांत घडोवन हाडलो। कोंकणीक गोंयांत तरी कोण कितें म्हणपाक आयला, मागीर कोणें कितें म्हणीत जाल्यार खोपोवन घेवचें नात। ही भाशा कित्याक, ओगीच झगडटात कित्याक? 6 वर्साच्या काळात कोंकणी खातीर आमच्या सरकारान काम केलां ते फाटल्या 50 वर्सांत जावंक ना। कोणी केला ते सांगचें। हांव चॅलेंज करतां। दिवचलच्या शणै गोंयबाब जयंतीच्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। सगळ्यात पयली राजन उलयतना उलयलो की कोंकणीक कितें म्हटल्यार आमी खोपोवन बीन घेवना। कोण म्हणटा म्हाका खबर ना। गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला म्हाका दिसना। बेश्टेच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो। म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टे एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना। कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात, हें सगळें काम जें आहा पळय तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय। म्हणजे त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता। नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉ प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा। पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितून शिफ्ट केल्या बऱ्या जागेक। कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी फाटल्या म्हाका दिसता अनिल खंय गेलो, अनिल आनी पराग आहा, दोगांयकूय वितरात फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जे कोंकणी खातीर काम केलां ते फाटल्या 50 वर्सांक जावं नासलें। कोणी ते म्हाका सांगता आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मोगी आनी जो छाती बिती बडयता पळय तेणी येवन म्हाका सांगलें कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी ही 6 वर्सां। हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हाजी पळात म्हणजे म्हाका दिसता जाल्यार कोंकणी उत्सव सगळे जे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवाक स्वता प्रेजेंट रावण आसतलो। मालवण पासून ते हितूर पर्यंत कारवार पर्यंत कोण आनी कितें जाला तो म्हाका सांगतो। इवन दो इन केरळ सुद्दां हे कोंकणीच्या कार्यक्रमाक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूं ना। म्हणून हांवें म्हटलें आयच्या कार्यक्रमाक खरें म्हणजे चड वेळ रावपाचो म्हाजोय हे आशिल्लो। सगळ्यात पयली हांव दिलगिरी व्यक्त करता कारण तुम्ही सगळ्या जाणांनी पयला आसतना कितल्या गडबडीन हो कार्यक्रम केला। कार्यक्रम फुडलो गडबडीन जावचो ना, फक्त मुख्यमंत्री वतासरूच तो गडबडीन आशिल्लो। फुडलो कार्यक्रम सुरळीत आनी वेवस्थीत रित्या जातलो। चौगांय जाणांचे म्हज्या हस्ते जे सत्कार केले तांचे कोंकणीचें योगदान हे मोलाचें आसा। हांव मुद्दामून सांगतलो की तांच्यांनी कोंकणी पयलीं पासून आतां पर्यंत तें काम करीत आयिल्लें आसा। त्या खातीर परत एकदा तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयता आनी नवीन साहित्यीक तयार जावप ही काळाची गरज आसा। हांवें इतक्याच खातीर सांगता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत आज शणै गोंयबाबांच्या जयंती निमतान आमी सगळे गोंयचे वेगवेगळ्या तालुक्यांतले प्रतिनिधी दिवचलच्या म्हालांत जमल्यात आनी एक तरेचो हुरूप निर्माण जाला, एक तरेचें चैतन्य निर्माण जालें अशें दिसता। आजचो दीस शणै गोंयबाबान आमकां जयंती दिसाच्या निमतान दिला हें खरें, पूण कोंकणी स्वाभिमान जागोवपाचें काम ह्या महापुरुषान जेन्ना केल्लें, कोंकणीच्या स्वाभिमानाची पीठ ताणें पेटयल्ली आनी आधुनीक कोंकणी भास आनी साहित्याच्या ताका परत फूक मारिल्ली प्रेरणेची ती प्रेरणा अजून जागी आसा। म्हणूनच आमी गोंय महाराष्ट्रान वचचें न्ही हे खातीर आमच्या जाणटेल्यांनी ह्या अस्मितायेचें समर्थन केलें आनी प्राणपणान लढो दिवन आपली गोंय भूंय गोंय म्हणून राखली, कोंकणी प्रांत म्हणून राखलो। त्या ओपिनियन पोलाच्या वेळार गोंय आमचें गोंयां उरलें म्हणून आमकां गोंय राज्य मेळोवपा मेरेन कोंकणी स्वाभिमानाचो शणै गोंयबाबाचोच मंत्र कारणीभूत ठरलो। कोंकणी राज्य जालें म्हणून कोंकणी राज्य भासूय बीन मुखार गेली आनी आज आमच्या घटनेच्या 8वे वळेरे मेरेन कोंकणी भाशेची प्रतिश्ठापना जाली। हें सगळें घडपाक एक महामनशाचो मूळ मंत्र आशिल्लो तो शणै गोंयबाब आशिल्लो, ताची जयंती आज घडटा। दिवचल म्हालांत शणै गोंयबाबाचो जन्म जालो त्याच आदारान गोंय सरकारान फाटलीं 12 वर्सां कंटिन्युअसली हांगा उत्सव मनोवपाक आमकां दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राक पालव दिलो। ताका लागून सगळ्यांत पयलीं दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राच्या वतीन हांव गोवा कोंकणी अकादमी
आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आयचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री असतात तांकां मनाक आजारांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात आनी मागता सगळ्यां कडेन की असोच जो 13 उत्सव चलतात त्याच प्रमाणे फुडल्या सगळ्या उत्सवाक आमी सगळ्यांनी वांटेकार जावचो आनी दिवचल म्हालान शणैगाव जयंती उत्सव जो आसा हांव एक दिसा ना कमीत कमी 1 म्हयनो जातलो हेची आमी जतनाय घेवपाक जाय आनी आमी ते करतले अशें हांव सगळ्यांक सांगता. कोंकणीचो ध्यास घेवन जल्मल्ले आनी कोंकणी होच स्वास मानले युगपुरुश शणै गोंयबाब हांची आज जयंती ही आज दिवचल म्हालान दिवचल केंद्रान साजरी करता आनी तांचे हे भांगराळे वर्स आसा आनी ह्या भांगराळा वर्सा निमतान तांणी व्हड असो ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. हांव म्हणूंक सोदता की शणै गोंयबान आपली सगळी जीण कोंकणी खातीर खर्चिली. तांणी जे व्रत घेतले ते व्रत बाकीचे आतां हे भुरगे आयिल्ले आसा हांच्या कार्यावळीक आनी शिक्षक आयिल्ले आसा तांणी अशेंच व्रत घेवचें आनी कोंकणीचो स्वाभिमान नित्य मनान वाडोवचो आनी कोंकणी खातीर वावुरचें. शणै गोंयबाबाक आयच्या दिसा आदरांजली आसली. तरेतरेच्यो स्पर्धा ज्यो आसात हांगा घडोवन हाडलेल्यो आसात. तातूंत प्रश्नमाची सर्त, कविता वाचन सर्त जावं नृत्य सर्त घडयल्या आनी तश्योच सर्ती घडोवन आमी कोंकणी आमची मुखार व्हरपाक जाय. अशें केलें जाल्यारूच कोंकणी खंय तरी फुडें पावतली आनी आमी कोंकणीची उदरगत करपाक पावतली. जय कोंकणी, जय गोंय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी मुजैफ शेख.